हॅलो, हांव डॉक्टर कौशिक दुमे आनी हांव ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट गोंयांत. तर हो वीक म्हणजे मार्च 10 to 16 आमी वर्ल्ड ग्लॉकोमा वीक अशें मनयतात. तर वॉट इज ग्लॉकोमा? ग्लॉकोमा म्हणजे लोकांक खूब जाणांक खबर नासता कितें ग्लॉकोमा तो. जेन्ना दोळ्याचो प्रेशर वाडटा, जसो बॉडीचो प्रेशर आसता दोळ्याचो प्रेशर आसता, तेन्ना प्रेशर वाडटा तेन्ना ताका लागून कितें जाता की दोळ्याची जी शीर आसता, नर्व, ऑप्टीक नर्व म्हणटात ती डॅमेज जाता. आनी ऑप्टीक नर्व हें सामकें इम्पॉर्टंट, कित्याक ती जर डॅमेज जायत जाल्यार दोळो कितले बरो आसूं पूण मनशाक दिश्टी पडना. सो ताका ग्लॉकोमा म्हणटात. आतां प्रॉब्लम अशें आसा की ग्लॉकोमा म्हणटा तें एका दिसान जायना, ताका खूब वर्सां लागता आनी हळू जाता. म्हणटकूच पेशंटाक युजली कंप्लेंट्स कांयच नासता, दुखना, तांबडो जाता, दिसना अशें कांयच जायना. पूण हळू हळू करून विजन कमी जायत वता म्हणून पेशंटाक रियलायज जायना. म्हणून ताका ग्लॉकोमाक सायलंट थीफ ऑफ सायट म्हणटात. विजन वता हळू बट पेशंटाक खबर सुद्दां नासता. आनी जेन्ना पेशंटाक कळटा की बाबा आपणाक दिसना तेन्ना इट इज ऑलरेडी टू लेट. आतां ग्लावकोमाचो प्रॉब्लम असो आसा की इट इज इरिवर्सिबल, म्हणजे तातूंत एक जी डॅमेज जाल्ली आसता ती रिवर्स करूं शकना. आमी फक्त जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता तेन्ना आमी एरेस्ट करूं शकता. म्हणजे आतां समजा कोण आमचे कडेन 60% डॅमेज घेवन येत जाल्यार ती 60% आनीक वाडूंक जायना म्हणून आमी ट्रिटमेंट करता. म्हणजे ऑलरेडी 60 डॅमेज जाल्ली आसता ती आमी रिकवर करूं शकना. सो आमी अशें अर्ज करता सगळ्या लोकांक की रिस्क फॅक्टर ग्लॉकोमा जावपाचो आफ्टर 40-45 इयर्स. सो पेशंटांक कितें कंप्लेंट्स आसूं किंवा नासूं, आफ्टर 40 to 45 इयर्स सगळ्यांनी वर्सांतल्यान एकदां तरी चॅक करूंक जाय. कित्याक जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता आनी आमी चॅक करता प्रेशर आनी नर्व आनी तें सगळें, तेन्ना आमकां डायग्नोज करूंक शकता. सो बेस्ट वे ऑफ ट्रिटींग ग्लॉकोमा इज टू कॅप्चर इट इन द अर्लियर स्टेज आनी स्टार्ट ट्रिटमेंट फ्रॉम देर, सो फुडें आनी डॅमेज जावंक जायना म्हणून. सो इतलोच म्हजो एक उद्देश आशिल्लो की लोकांक सांगपा खातीर की ग्लॉकोमा हातून लोक ब्लायंड जातात फक्त जर ट्रिटमेंट घेना, सारकें चॅकअप करना जाल्यार. जर सारकें ट्रीट करत, सारके ड्रॉप्स घालत आनी पेशंट जर लायफ लाँग सारको फॉलोअप करत जाल्यार कांयच पेशंटाचें विजन लॉस जायना. सो आनी वन मोर थिंग इज एवरी, म्हणजे आतां जितले पेशंट आमी डायग्नोज करता न्ही तातूंतले 50% लोकांक खबर सुद्दां नासता की ग्लॉकोमा जाल्लो आसता. म्हणजे इतलो हाय चान्स हें आसा, म्हणजे लोड आसा ग्लॉकोमाचो, पूण लोकांक खबर सुद्दां ना. सो हो वीक आमी तें मातशें लोकांक अवेरनस जावनी म्हणून सजयतात. दीस इज वर्ल्ड वायड, फक्त इंडियन अशें न्ही, सगळे कडेन आमी मनयतात.